मोर्जे वाठारांत मिरसांगेचे पीक घेवपी शेतकारांक त्रास सोंसचे पडटात। बरें पीक घेतलो जाल्यार गरजेचे आशिल्ले सारें मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांक लुकसाण जाता। ह्या वाठारांत साऱ्याचो उणाव आसा। शेतकारांक महाराष्ट्रांतल्यान सारें हाडचें पडटा। देखून मोर्जे सारें दवरपाची वेवस्था तशेंच शेतकी कार्यालय सुरू करून सारें बियो उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। पेडण्या म्हालांतल्या मोर्जे वाठारांतले शेतकार मिरसांगाचें पीक घेतात, मात साऱ्याचो उणाव आशिल्ल्यान शेतकारांक सध्या त्रास सोंसचे पडटा। हाचो मिरसांगाच्या पिकाचेर परिणाम जाला। पेडण्या तालुक्यांत साऱ्याचो तुटवडो आसा। मांद्रे मतदारसंघात सारें मेळना। मोर्जे वाठारांत सारें सांठोवन दवरपाक गुदावाची वेवस्था ना। सारें हाडपाक महाराष्ट्रांतल्या आरोंदा, बांदा तशेंच शिरोडा हांगा वचचें पडटा अशें शेतकार भाव सांगता। देखून मोर्जे सारें दवरपाची वेवस्था तशेंच शेतकी कार्यालय सुरू करून सारें बियो उपलब्ध करून दिवच्यो तशेंच शेतकी खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिवपी केंद्र सुरू करचें अशी मागणी शेतकार शिवनाथ शेटगांवकर, रविकांत शेटगांवकर आनी अजित शेटगांवकर हांणी केल्या। मी आता ॲग्रिकल्चर सगळे करता, पण आता आम्ही वर्सू लायतो, ऊल लायतो। अजून तरी थोडे ऊल लायतात। पयलीं आमी भरपूर लायताले, आता वर्सू लायले आनी कितें उत्पन्न केलेला हे मोर्जेंत आमच्या मांद्रे मतदारसंघात साऱ्या खंयच मेळना। साऱ्याक आमचे गुदांव सुद्दां ना। साऱ्याक आमचो कसो MLA तो सुद्दां लक्ष घालिना। आनी एग्रीकल्चर म्हणटात तुमी एग्रीकल्चर करा, शेतां करा म्हणटात। शेतां करपाक कांय ना, शेतां करतात पण ताका उत्पन्न थंय येवंक जाय न्हू। पळय पळोवंक गेल्यार सारें हाडपाक जाल्यार खंय वचचें पडटा, आरांना वचचें पडटा। थंय सुद्दां मेळना, थिसून मागीर तें आनी खंय वचचें पडटा, मागीर वाडीक वचचें पडटा। अशी ही मांद्रे मतदारसंघाची परिस्थिती जाल्ली आहा। आता मांद्रे मतदारसंघात उत्पन्न मिरसांगाचें खूब जास्त जाता, तरी पण ते मिरसांगांक सारें कशें जाय, कितें जाय कांयच उपलब्ध मेळना। त्या खातीर ते उपलब्ध करून एक आमदारान तरी लक्ष घालून आमच्या ते प्रोविजन एक रूम कसो साऱ्याचो करून मोर्जेत ते हाडपाचे। अशें पावसान दीस भयंकर हाल जाता आमचे। दिसून दिसून गाडये करून हाडच्यो पडटा। पावसा लागल्या प्रमाणे सारें वितळटा, त्या प्रमाणे अशें हाल जाता की मोर्जे त्या खातीर एक गुदांव आसलो आमचो, तो बंद जाला। त्या खातीर आमदारान लक्ष घालून हितून साऱ्याचें एक प्रोविजन सगळें बरें केलें, पण हितून एक साऱ्याचें प्रोविजन तेणी करून दिवपाचें हें आमच्या कडेन मागणी आहा। आनी त्याच प्रमाणे आमचे आमदार आमचे मांद्र्याचे एक सादारणशें ऑफिस कशें एक रूमात सगळी बियाणी मेळटा। मोर्जेच केल्यार आमकां बरें पडटा, कित्याक मोर्जे गांव आमचो बरो आनी वेवस्थीत सगळें जाता। थंय मिरसांग खूब लागता, ते बियाणे उपलब्ध करून एक सादारणशें एक ऑफिस कशें रूमात तेजें प्रपोज करून एग्रीकल्चर ते करून आमकां हांगा मोर्जेत दिवपाचें अशी आमची शेतकऱ्यांची मागणी आहा। सरकार म्हणटा शेतां करा शेतां करा शेतां करा, पूण खत पाणी बी कांय मेळना। मांद्रे मतदारसंघात इतकी हें करून गव्हर्मेंटान एक उपलब्ध करून काय तरी ऑफिस एग्रीकल्चर घालून दिवपाचो आमकां। आनी साऱ्या खातीर आमकां वांगडा करून बांद्या जावचो पडटा, आरांदा जावचो पडटा आनी इतलें कितें सावंतवाडी बीन जावचो पडटा। आमच्या गोंयांत अशें कांय ना। आनी ऑफिसाची ऑफिस करून एक हितून मांद्रे मतदारसंघात करून दिवपाचो ही गव्हर्मेंटा कडेन आमची मागणी आहा। आनी हेतूंत आमदारान जावं हेंच्या मिनिस्टरांनी लक्ष घालपाचो। गव्हर्मेंट म्हणटा, सरकार म्हणटा एक उत्पन्न करा, ते उत्पन्न करा, ते पिकां काडा, ही पिकां काडा। पिकां काडपा खातीर पिकां खत पाणी जाय। आतां आमकां खत गांवांत नाय। त्या सरकारान मातसो तरी लक्ष दवरून आमकां काय तरी दिवंक जाय न्हू। सूट शेतां बुडली तांकां दिली, आमी ना म्हणा न्हू। हे आतां म्हाका मेळ्ळा ताका दिवंक नाका एग्रीकल्चराक, वखदां तरी दिया। वखदां बीन ना, काय ना, काय ना। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार।